हं? आयज मुद्दम गोंयचे जनतेक हांव विनंती करूंक सोदता, नम्र हात जोडून विनंती करूंक सोदता की आमी आमच्या राज्यान आनी मुख्यमंत्री आसूं, हांव आसूं, आमी आमच्या लेवलाचेर जे कितें प्रयत्न लोकां खातीर करूंक जाय आनी आरोग्य क्षेत्रांत जे कितें आमी प्रिकॉशन्स घेवंक जाय, जे मेजर्स घेवंक जाय, हे आमचे चालूच आहा. आयज दुकानां ओपन जालीं म्हणून पळयल्यार सगळे कडेन गोंदळ जाल्लो आसा. लोकांनी सोशल डिस्टन्सींग म्हणून कितें तरी नियम पाळपाची गरज आहा. आमी जें कितें करता लोकांक सोयी जावची म्हणून करपाक गेल्यार हे उलटे उरफाटे हेजो बॅकलॅश सरकाराचेर येता. आनी म्हणूनच सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता की हे जे कितें सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म्स जे प्रधानमंत्री देशाचे श्री नरेंद्र मोदीजीन जे आमकां सांगल्या थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग थ्रू द टेलिव्हिजन, आमकां हे पाळपाची गरज आहा. आयज एक आरोग्य मंत्री म्हणून गोंय राज्याचो हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म धरा. घरा भायर वचपाची गरज ना. गरज असल्यार एमर्जन्सी असल्यार हेल्थ एमर्जन्सी असल्यारच चलात. तुमकां कितें जर कॉमोडिटी जाय ते सिस्टम बी जे कोण दुकानां ऑनलायन दिता, जे कोण दुकानां हेंचो फायदो घेया आनी हेंचे कडल्यान प्रोक्युरमेंट तुमी करात. एक लक्षांत आमी घेवंक जाय की गोंय राज्यान 3 आमचे कडेन पॉझिटिव्ह केसीस आयल्या. हे लोक सगळे कडेन वचून मिसळले. ह्या लोकांनी योग्य काही अशें आसता आमच्या लोकां मदीं की शिकलेलो जो मनीस आहा, जो भायल्यान येता, तो खरे गोश्ट ते सरकाराक सांगना. सरकाराक ऑन इट्स ओन इन्फॉर्मेशन येवं शकना. म्हणून सगळ्यांक विनंती करता की तुमचे कडेन जे कितें म्हायती आसता, जो कोण बरो नासता, जे कोण निमोनिया टायप ऑफ सिम्पटम्स आसता, थंडी सारखे तुमी 104 रिपोर्ट करा, नाजाल्यार तुमच्या परिसरांत आसलेले PHC, CHCचे हेल्थ ऑफिसराक तुमी ताका कळयात. हांव एकूच विनंती हात जोडून तुमचे कडेन करूंक सोदता की आमी आमच्या लेवलाचे सगळे प्रिकॉशन घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी आमी गोंयची जनतेची हिच्यान ते पावलां घेता, हितान ती पावलां आमी घेता. गोंयचे लोकांचे जीवन सुरक्षीत आसचें हेच आमचें एक डिसिजन आहा. आयज आमी पळयलें की सगळे कडेन दुकानां ओपन जालीं म्हणून लोकांनी अक्षरशः गर्दी घातली. सोशल डिस्टन्सींग म्हणल्यार प्रत्येक दुकानदारान, प्रत्येक व्यापारीन, प्रत्येक असोसिएशनान प्रयत्न करूंक जाय की सगळे कडेन दुकानां जी आहा ह्या तुमच्या दुकानान तुमची प्रत्येकाची जबाबदारी आहा की सोशल डिस्टन्सिंगाचे नॉर्म पाळपाची गरज आहा. इतलीच म्हाजी तुमकां विनंती. आनी एक सांगूंक सोदता की कांय अशे नामनीचे डॉक्टर आहा. एकटो डॉक्टर आहा, मणिपाल हॉस्पिटलाचो डॉक्टर आहा, तो सांगता 50% डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेजान क्वॉरंटायन आहा. ही खोटी अफवा. गोवा मेडिकल कॉलेजान एक बी डॉक्टर क्वॉरंटायनान ना. जबाबदारी हांव आयज आरोग्य मंत्री म्हणून गोंय जनतेची जबाबदारी हांवें जी घेतल्या. आमचे मुख्यमंत्री मॉनिटर करता प्रत्येक गोश्ट, प्रत्येक प्रोटेक्टीव गियर आमी आमचे हाडून दवरल्या. आमी सगळे गोश्टी, सगळे जे लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाक पावलां आमी घेतल्या. हांव विनंती करता ह्या तरेचे हॉस्पिटल, आयज एक मणिपाल हॉस्पिटलाचो डॉक्टरान सांगला की 50% डॉक्टर क्वॉरंटायनान आहा. ह्या तरेची अफवा उडोवं नये, कारण मणिपाल हॉस्पिटल हे हॉस्पिटलाचे उलोवंक गेल्यार खूब उलोवं शकता, पूण उलोवंक सोदिना हो वेळ न्हू. पूण लोकांनी एक जबाबदारीनी काम करपाची गरज आहा. बेश्टे कोणी डॉक्टर क्वॉरंटायनान म्हणून सांगल्यार लोकां मदीं पॅनीक घालपाचो ह्या तरेचो व्यापार जो चल्ला, ह्या तरेची लोकांनी बंद करपाची गरज आहा. हांव हात जोडून परत एकदां गोंय जनतेची विनंती तुमकां सगळ्यांक करता, लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल सिटिझन्स. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर लायफ. देर इज नो रेमेडी फॉर कोरोना व्हायरस. लेट अस बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल फॅशन. थँक्यू. आयज आनी एक सांगूंक तुमकां सोदता की आयज ह्या तरेचें जर्नलिझम चालू आहा की लोक कितेंय अफवा खंय उठयतात. हांवें कितें उल्लेख केलो काय खंय 33 केसीस गोंयान आहा तशें कांयच जावंक ना आयज पर्यंत. लोक जे अफवा उठयता कायद्या प्रमाणे आमी कारवाय करतले, पूण ह्या तरेचे न्यूज लोकांनी ते अफवा घेवं नये. आमचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल अपडेट आसता तेजेरूच तुमी लक्ष दिवचें आनी ऑफिशियल आमचे जे बुलेटिन आसता तेजेरूच तुमी विश्वास दवरचे. TV चॅनलीचेर सगळें कितें येता तें खरें नासता. आनी म्हणून विनंती तुमकां करता की मातशें लोक कोणीय कसलेय चॅनलान कसलीय म्हायती दिवनी, मातशें व्हेरीफाय तुमी करचें, कारण आयज अफवा उठोवपाचे काय TRP वाडोवचे एक वेगळे तरेचो प्रकार चल्ला. म्हणून लोकांनी बेश्टें हेजेर अवलंबून न रावता आमचे सरकारी बुलेटिनाचेर अवलंबून रावपाची गरज आहा. आयज आनी एक गोश्ट हांव गोंयची जनतेक सांगता. वी आर द ओनली स्टेट in the country that has tied up with MyLab, which has got the approval from Government of India and ICMR for having rapid testing kits. We have already ordered for 200 tests and we'll be tying up with them, and on a regular basis we'll be procuring kits from MyLab. And most important is that as far as the kits are concerned, we are doing this so that at a daily basis we are in a position to test about 200 tests we can conduct through the rapid testing kit. With the help of the union government, we have also got from the Malaria Research Center the PCR machine, and we have got a biosafety cabinet in Goa Medical College, and also the testing and the team that was sent with the help of the Navy. We had sent our team to
Pune for training. Training is done. By Sunday, we should be starting testing in Goa Medical College.